मोपा विमानतळाचेर टॅक्सी स्टँड उपलब्ध करून दिवचो हे खातीर ग्रीन फील्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशनाच्या वतीन मंगळारा धरणे आंदोलनाक सुरवात केली। आंदोलकांनी पेडण्या श्री भगवती देवी गाराणे घालून आंदोलनाक सुरवात केली। तसेच पेडण्या वाठारांत जनजागृती मोर्चा लेगीत काढलो। टॅक्सी काउंटर उपलब्ध करून दितले म्हूण फाटल्या म्हयन्यान आश्वासन दिल्लें, पूण अजून मेरेन आश्वासनां पुराय जावंक ना देखून आंदोलनाक सुरवात केल्या। जो मेरेन आमच्यो मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले अशी शिटकावणी ग्रीनफील्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिल्या। आमका जाय टॅक्सी काउंटर मोपार जाय पेडणेकार जिंकतले आमचा काउंटर हे आमी आंदोलन जे दवरलेलें आहा ते मोपा एअरपोर्टार आमकां येलो ब्लॅक टॅक्सी मेळपाक लागून या ब्लू टॅक्सी मेळपाक लागून हे प्रमाणे आमी हे आयज आंदोलनाक सुरवात केल्ली आहा। तर आमकां तेंच्यांनी आयज 1 म्हयनो जावन गेला की आश्वासन दिल्लें की तुमकां येलो ब्लॅक टॅक्सी दितले म्हणून आनी तेजे प्रोसेस चालू करतले म्हणून। तेच्या उपरांत आमी एक 8 दिसाचो तेंच्या कडल्यान टायम घेतलेलो। 8 दिसा उपरांत 1 म्हयनो जालो। तेच्या उपरांत आमी जे अधिकाऱ्यां कडेन जो संपर्क साधलो ते हेचेर आमकां दिसलें की आमकां ते खंय तरी आतां सायटीक काडटात। अजुनूय तेंचेर कितें प्रोसेस जाल्लें ना, हे बेश्टेच आमकां खंय तरी फोटोवंक सोदतात अशें आमकां दिसलेलें। ताका लागून आमी हो निर्णय घेतला की जो पर्यंत हे जे आमची मागणी पूर्ण जायना तो पर्यंत आमचे जे लिगल एडवायजर आतां आमकां सांजच्या वेळार जे कितें हे दितले आमकां मार्गदर्शन करतले तेच्या प्रमाणे हे आमी आंदोलन हेच्या फुडें आमी चालूच दवरतले।